दीस ब्रेस्तार एप्रिलाची 2 तारीख 2026. सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम निमाणो ब्रेस्तार. पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 12 ओळ 1 तावन 8 आनी 11 तावन 14 पर्यंत. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेस राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांयच वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 116 12 तावन 13, 15 तावन 16 BC आनी 17 तावन 18. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटीन दिवं सर्वेस्पराक. ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती सर्वेस्पराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजे साकरणेचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयलाय. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवांची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. दुसरें वचप.
सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 11 वोळ 23 तावन 26 पर्यंत. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पाराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेस परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी तें तुमी पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वोळ 1 तावन 15 पर्यंत. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे संजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपल्या स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा थंय पाटी वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पाय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान तें पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेद्रो सरशी आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पाय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजे पाय धुवंक हांव तुका केदिंकच सोडचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पाय मात न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हणून गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पाय धुवन जाल्ल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी कितें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजे. हांवें तुमकां केल्ले ब्रिन्स तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजे. जेजून आपल्या शिसांचे पाय धुल्ले कोणातावन शाबासकी जोडच्याक न्ही, आपल्या शिसांक खालतेपणाचे वर्ते लिसांव शिकोवच्याक. शिसांचे पाय धुवन आपणाक कस तो खालतो करता
आनी तुमी एकामेकांती खालते जाया म्हणून आपोवणें दिता. खालतेपण एका शिसातें आसा जे जाल्लो भोव गरजेचो शे गूण. खालतेपणाविणे तुवें कोणाचो शीस जावंक साथ दिना, पूण जेजूचो शीस जावंक तूं आशेताय तर एकामेकाचे पाय धुवन खालतेपणाची जिणी जियोंक आसा. जेजू तें खालतेपण दाखोवंक आसा. हे सुलाबायेचें न्ही, कित्याक निमाण्या शुक्रारा याजकान 12 जाणांचे पाय धुताना सक्कट बरें दिसता. पाय धुवयल्ल्यांक अभिमान भोगता. पूण म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांचे, म्हज्या वाड्याच्या फिरगजेच्या संद्यांचे पाय धुवंक हांव तयार आसांगी. जेजू आपल्या शिसांतावन हें अपेक्षिता. खालतेपण आमकां जेजूक चड आनी चड वळखूंक आनी ताचे शीस खरें शीस जावंक अवकाश करून दिता. खालतेपणा वरवीं आमी जेजूचे खरें शीस म्हणून सांगून हेरांक कळीत करूंक शकतल्या. तर हो शेगूण जियोंक प्रयत्न करया. जेजूचे वाटेन चलोवंक शिकया.